जेजू मरी आनी जुजे परी आसचें बागेवंत कुटुंबां बरी दिसून येवची कुटुंबां भोव अप्रूप. आधुनीक संवसाराच्या नानांतल्या संशोधना आनी आविश्कारा निमती कुटुंबांतली परिस्थिती कदोळून आसची, घुसपोट गोंदळेन संपटल्ली. कुटुंबांतल्या सांद्यां थंय एकामेकाचो संबंद अस्कज जावन शांत समाधान पिड्ड्यार जावच्या वाटेर आसच्या देखतांव. असल्या परिस्थितींत जबाबदारीचे कुटुंब बांदून हाडच्यान प्रेरीत जावन आसची एक मात्र व्यक्ती मोरी माय. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हूण विचारलेल्या वरवीं कुटुंबांत बुन्यांत गेल्ली मरी जेरुजालेमाच्या देवळांत सांडून गेल्लो 12 वर्सांचो बाळ जेजूक 3 दिसांनी सोदून काडलेल्या वेळी म्हणिल्लीं उतरां तिच्या जबाबदारीची साक्ष. तर हें पवित्र एवकरिस्तीक बलिदान संभ्रमतना आम्हा सर्वांक तिजे परी जबाबदारीची कुटुंबां बांदून हाडच्यान गरज आसची कृपा मागोवन घेवंक फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत आयचो संभ्रम कसलो आनी ह्या संभ्रमाक विशय कसलो म्हणलें आमी आयकलें. हाका पूरक जावन 2-3 वाक्यां सांगूंक हांव आशेतां.
आमच्या फिरगजेच्या तारीखेच्या फेस्ताक आमी सांगाता मेळ्ळ्या मिलार माय आमची पात्रोन आवर लेडी ऑफ मिरेकल्स म्हळ्यार असरये आनी मिलार मायेन आमच्या जिवितांत जायतीं असरयां केल्यात फाटल्या 345 वर्सां जावन 345 इयर्स चरित्र आसा ह्या फिरगजेक वर्सांची. ती असरयां जावन आसात बाबार्थाची, बागेवंतपणाची, मनशापणाची आनी लौकीक संगतीची. हांगासर 485 कुटुंबात आनी लगभग 2000 लोक आसात. आनी ह्या सर्व असरयां पासत मिलार मायेच्या उतरांनीच आमी देवाक अर्घां दिवया. म्हजो जीव सोम्याची वडवीक घाता, देवा म्हज्या तारोकतेय संतोश पावता. आयचो विशय मोरये बरी बागेवंत कुटुंबां बांदया. हें एक वाक्य आज आमी खाण घेवन घरा गेल्यार तितलेंच पुरो. बाबार्थांत शेळेपण दाखयल्या पासत, मनशापणांत जियेनांतल्या पासत बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदां सावकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या गोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. इतल्या पवित्रत्म्या सांगातली देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. देवा
भोव भाग्यवंत हांवकार मरयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोस्तांव. हे मोगाळ आवयचे विनतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणलें, भायर सर तुज्या गांवांतलो, तुज्या लोकां मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो, आनी वच हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक. तुजे थावन व्हड एक परजा हांव उपजयतलो आनी तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजें नांव हांव वर्तें करतलो की आशिर्वाद घालच्यांक तेंच नांव लोक वापरतलो. तुका आशिर्वाद दितल्यांक हांवें आशिर्वाद दितलो. तुका शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. संवसारांतलीं सर्व जनांगां तुजे वरवीं आशिर्वाद जोड घेतलीं. सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणे अब्राम भायर सन गेलो आनी लोती ताचे सवें गेलो. हारान धांवन भायर सरून वताना अब्रामाक 500 वर्सां प्राय जाल्ली. अब्राम आपले बायलेक साराक, आपल्या पुतन्याक लोताक आनी हारानांत आपणे पुंजयलेली आस्त बदीक आनी जमयलेल्या चाकर चकरणीक घेवन भायर सरलो आनी कानान देशांत येवन पावलो. अब्राम ह्या गांवांत भोंवात शेकेमाच्या पुण्यक्षेत्रांत म्हणजे मोरेच्या देवदार रुखा पर्यंत पावलो. त्या काळार त्या गांवांत कानानगार लोक जियेतलो. थंय सर्वेस्परान अब्रामाक दिश्टी पडोवन म्हणलें, हो गांव हांव तुज्या संततेक दितलो. देखून आपणाक दिश्टीक पडलेलो त्या सर्वेस्पराच्या मनाक अब्रामान एक यज्ञवेदी बांदली. देवाचें उतार हें. सोम्याची वडवी गायता देवा मोच्या तारोका ते उल्हास पावता. आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता. आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता.
सोम्याची कीर्तांव सदा गाजयता देवाक म्हज्या वर्गा दिता सोम्याची गीत हांव सदां गाजयता देवाक म्हज्या वर्गा दिता व्हरतो ताचो मोग व्हरती ताची दया व्हरतो ताचो मोग व्हरती ताची दया सोम्याचे गीत गायता गीताची हांव गाजयता सोम्याचे गीत गायता गीताची हांव गाजयता आत्मो म्हजो सोम्याची वळवी गायता देवा म्हज्या तारुका थंय उल्हास व्हांवता आत्मो म्हजो सोम्याची वळवी गायता आत्मो म्हजो सोम्याची वळवी गायता सांव पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप भावा भयणीनो एका मनशा वरवीं संवसारांत पथकाक भितर सरलें आनी त्या पथका बराबर मरणी आयलें अशें सर मनशांनी पथकाक आदारलें जाल्यार मरण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें एका मनशा वरवीं ताच्या पथकाक लागून मरणान आपली राजवडकाय चलयली तें खरें जाल्यार एका मनशा जेजू क्रिस्तान केल्याचो परिणाम आनीकय कितलो व्हरतो देवा थावन दाराळ कुरपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ जणे जोडतली त्याच जेजू क्रिस्ता मरिफात जिवी जोडतली आनी राजवडकाय चलयतली तर जशें एका मनशाच्या पथका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचेर ख्यास्तीचें प्रमाण पडलें तशें आनी एका मनशाच्या करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता जशें एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं समेस्त मनशां पातकी जावंक पावली तशें एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं समेस्त मनशां नितीवंत जावंक पावतलीं देवाचें उतारें Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतली जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षाच्या बरीच ती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परताना
भुरगो जेजू जेरुजालेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली. तो पळयणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुजालेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताची सवालां जापी आयकले समेस्त ताचे जाणटेकायेक विजमीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तोवर ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हडा खंती दुकान तुका सोदून आशिल्लें हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या संगता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातयेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हे जेजू क्रिस्तांतय आनी मिलार मायेंतय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या फिरगजेच्या तारीखेच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी सांगता मेळ्ळ्या. आज उडपीची पवित्र सभा वा DSS आनी स्थळीय पवित्र सभा म्हणजे आमची फिरगज 3 संभ्रम चलयता. पयल्यान पयलें आज साद्या काळाचो 14वो आयतार लितुर्जीक नियमा प्रमाणे 14व्या आयताराची लितुर्जी आमी करूंक आसा. दुसऱ्यान आज लावदातो सी परिसर संरक्षणाचो आयतार. तिसऱ्यान आमकां मिलार फिरगजगरांक मिलार मायेचें तारीखेचें फेस्त हे पोटी आयतार आयलां. देखून आज आमचें गमन आमी आमच्या तारीखेच्या फेस्ताच्या वाचपांचेर केंद्रीकृत करया. उरले 2 संभ्रम आमी सोडया. 3 वाचपां आमी आयकलीं. उत्पत्ती पुस्तकांतलें रोमांकारांक बरयलें पत्र, लुकाचो वांजेल. आमकां दिल्लो विशय मोरये बरी जबाबदारेची कुटुंबां बांदया. लेट अस बिल्ड रिस्पॉन्सिबल फॅमिलीज लायक मदर मेरी. 4 शब्दात मोरी, जबाबदारी, कुटाम आनी बांदून हाडचें. म्हजो प्रसंग वा देवाच्या उतराचो नियाळ आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर हांव केंद्रीकृत करतलो. जेजू देवाळांत सुकोवन वेता, भायर पडटा. एक वळ काण घेवया, एक वर्स काण घेवया आनी आमच्या जिविताक आमी लक्ती करया. पयली वळ जावन आसा लुकाचो वांजेल 2रो अध्याय 41-42 वाक्यां. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुजालेमाक वेतेली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेच्या बरीच ती परबेक गेली. हांगा तातूंत सुरू करया. Mary was a responsible citizen, law-abiding citizen. मोरी कायदे पाळची स्त्री आनी आवय. 2 तरांचे कायदे आहात, देशाचे, देवाच्या राजाचे. सिवील लॉ, सरकारी कायदे आनी धार्मीक कायदे. उडास दवरया, आमकां सगळें की हांव त्या विशयान तुमकां सांगता. मोरी सरकारी कायदे वा आमी म्हणटा सिवील लॉ पायतली. गणनाक ती भायर सन गेली. नजरेतावन बेतलेहमाक खानेसमारी म्हणटा आमी. तिरुवोती बांदतली. देखून तिच्या तावन तिचो पूत शिकलो, देवाचें देवाक दिया, रायाचें रायाक दिया. सुंक ती बांदतली. कशें रूख गी तशें फळ, कशें माय बाप गी तशीं भुरगीं. सिवील लॉ. धार्मीक कायदे ती पाळटली. भुरग्यांक सुन्नत करचें, शुद्धाचाराचे दीस समतस तेंपली भेटोवणी, कोवडे, जेरुजालेमाच्या देवळाक वेचें हो कायदो. आनी चल्यांक 12 वर्सांची प्राय भरतना तांकां देवळाक वचूंक आशिल्लें. मोरये बरी आमी उडास दवरया. आमी 2 देशाचे नागरीक. ड्युअल सिटीजनशीप आसा आमकां. इंडिया आनी अमेरिकाचें म्हणल्यार हांव उलयना, इंडिया ऑस्ट्रेलियाचें उलयना. आमी 2 देशाचे नागरीक, भारतीय
आनी देवाच्या राजाचें. भारतीय आमी जल्मल्ल्या कुडले आमचें नांव आनी डिटेल्स पंचायताक वता, मुन्सिपालिटीक वता. आनी त्या दळा आमी इंडियन सिटीजन, व्हेरी मच इंडियन सिटीजन. हांव दामून सांगता ही गरज आहा. दुसरें देवाच्या राजाचे नागरीक आमकां बावतिस्म वॉल लायलेन्स आमी पवित्र सभेचे फिर्गस कुटुंबाचे सांदे जाता. हांव बॅप्टिजमल रजिस्ट्रांत आमचें नांव दाखल जाता. म्हजें सवाल हें आसा, सिवील लॉ आनी कॅनन लॉ वा एक्लेजियल लॉ ह्या दोनीय संगतींनी रायट्स अँड ड्युटीज म्हण आसात, हांव कितले पाळटां? 100% गी 50-50 गी म्हूण. म्हाका भोगच्या प्रमाणे हांव चूक जाल्यार म्हाका ती दिवया. 50-50 म्हणल्यार बरें भोगता म्हाका. हांव तें रुजू करतां. भारतीय सिटीजन्स आमी इंडियन्स, पूण आमचें कॅज्युअल एटिट्यूड म्हाका कित्याक बा? संविधाना विशयान तुका गुत्त आसा? कॉन्स्टिट्यूशन. ಭಾರತೀಯ ಫೆಸ್ತಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಸಾ? ಮುಜೆ ಈಸ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಲೇ ನಿಮ್ಮವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ, ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಅಂತ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ होता आमची क्रिस्तांव कोण ना. वी बिहेव एज इफ वी आर नॉट इंडियन्स. तिसरें संस्कृती आनी संस्कार. वी बिहेव लायक फॉरेनर्स. आमची भास, आमचो वेस, आमचें खाण. देखून ते म्हणटात आमकां आतां तुमी युरोपाक वसा, तुमी रोमाक वसा, तुमी लंडनाक वसा. संविधाना विशयान म्हाका कितली माहीत आसा. NRC म्हळ्यार गोत्ता तुमकां, CAA म्हळ्यार गोत्ता तुमकां, युनिफॉर्म सिवील कोड म्हळ्यार गोत्ता तुमकां. मणिपुरांत कितें जाता गोत्ता? हांव तुमकां ना म्हूण सांगना, हांव सवाला मात उडयती आसा. पोर एक चली टॉपर सायन्सान म्हाका मेळोंक आयली, कटपाडी दिशिल्ली. हें पुरा उलोवन जाल्यार हांवें सांगलें मणिपुरांत तुका कितें जाता म्हण गोत्ता बाय. हें म्हणून विचारलें तें कटपाडीला की मणिपुरा पळय तें म्हणून विचारलें म्हाका. दिस इज द नॉलेज ऑफ ए टॉपर. चोक न्ही, रियल. ह्या हांवें सांगलें युनिफॉर्म सिवील कोड 5 गॅरंटी विशयान तुका गोत्ता आसा. वोट घालूंक म्हाका कितली उर्बा आसा. हांवें फाटलें आमचें वोट आलें मे 10 एसेंब्ली. दोगां चलयांक एकलें काम करचें, एकलें शिकचें विचारलें तूं येताय गे वोट घालूंक बेंगलोर तावन? ओ फादर म्हाका रेस्ट करचो दीस, फाल्यां कामां वचचें न्ही. आनी एकलें म्हणालें पोरवा म्हाका एग्जाम आसा, हांव आयलें जाल्यार हांव एग्जामान फेल जाल्यार. हें आमचें एटिट्यूड. थंय पाद्र्याबांनी थोडी बसांय अरेंज केल्लीं. आमचें कळ्ळें एटिट्यूड. नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन डू ऑर डाय इलेक्शन. तुमी जाणात कॉन्स्टिट्यूशन बदलूंची प्रक्रिया जाती आसा. एक भास, एक धर्म, एक संस्कृती जावची आसा. तुमी चिंतूंक पुरो. हांव देवाच्या उतराच्या नियाळा वेळार कितें सांगता, मोरी वॉज अ लॉ अबायडींग सिटीजन. सिवील लॉ, धार्मीक कायदे पळय आमची जाणवाय कितली, आमचें कमिटमेंट कितलें. हेंय 50-50 म्हणटा. बायबलाचें ज्ञान आमकां कितलें आसा. जेहोवाज विटनेस वा न्यू लायफाचे आमच्या घरांनी सवाल केल्या वेळार आमच्या लागीं जापना. पॅशन कितलें आमकां मिसाक येवंक, दोतोरनीक येवंक. डू वी कम आउट ऑफ लव ऑर फियर? मोगान येता की भियान येता पाताक जाता म्हूण. कोरोना वेळार हांव शिरवा फिरगेचेंत आसलो. म्हाका थोडी मालगाडी फोन करून दिसता फादर केदाळा मीस सुरू जाता. फादर केदाळा गोमगारान येतात. ही वोट न्ही, लॉंगींग म्हणटा आमी. हांव सांगता टिप्पू सुलतानाच्या काळार अशें जातलें, पूण पाटी आमच्या मालगाडीन इगर्ज्यो बांदल्यो. तशेंच चर्च अटॅक जालें 2008. आमचे तरणाट्यांनी परत झुजले, तांकां मीस जाय आसलें, इगर्ज जाय आसली. मणिपुरांत पळोवन मीस आतां आनी रस्त्यार पेटयली. आमकां एक दीस येतलो, बेगीनच येतलो. आज मणिपुरा, फाल्यां हांगा जावंक पुरो, मंगळूर जावंक पुरो. आनी एक सांगता आमकां पाद्र्या बनात उडपी DSCंत. आनी 5-10 वर्सांनी 50% पाद्र्या रिटायर जातात. एका पाद्र्या पांपांची इगर्ज्यो मेळटात कोण ना म्हणल्यार दिसता. तो वेळ आमी म्हणटाले आमकां मीस ना हांगी. देखून मीस केदाळा आसा त्या दळा मिसाक येवया, एटेंड जावया, कुमगार काणया. अनेक समस्या आसा तरणाट्यांक. आयतारा नीट, CET, JEE, KRLM, COMEDK मीस ना, दोतोर ना, साक्रामेंत ना, संघटना ना, ICYM ना, YCS ना. हांव एका मेडिकल कॉलेजींत आसलो. नीट एग्जाम गरजेची. कॉम्पिटेटीव वर्ल्ड आमचें स्पर्धात्मक, नाजाल्यार सीट मेळना. नीटाक वसा. हें सोल्युशन कशें करताय? उडपी तुका सकाळी एक मीस आसा, त्या मिसा वच न्हय. मणिपालांत तुका आयतारा संजेर मीस आसा, त्या मिसा वच न्हय. ना, दोनी मिसा वचूं जायना. शनवारा संजेर पण ये न्हय, ताकाय वचूं जायना. हप्त्या मदें केदाळा म्हणी येवन एक मिसाक एटेंड जावन तुजी ड्युटी फुलफील कर न्हय. उडास आसूं दी. सर्गाक एक एग्जाम आसा, नीट न्हय. नीट कोणी वचना. जेजून सांगला अशिरदार वोटो धरा, ह्या रुंदार वोटो न्ही. आनी माय बाबाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, जबाबदारी. आज आमी मोरी जबाबदारीचे कुटाम बांदले म्हणटा न्हय. जबाबदारी आसा आध्यात्मीक तरबेती दिवची. मोरये बरी. आमी कॅज्युअल जावन वगत बसल्यार आमी जबाबदाऱ्यान सुकोवन पडटा. दुसरें, जेजू देवळान सुकोवन वेता वा भायर पडटा तें कळटना माय बाबाक
धोको बसता बेजार जाता तो व्हड फोन ना एन्क्वायरी कावंटर नाकार कळपेस्ता हांगा हांव वस्तू वर्सां आसलो थंय भुरगीं सुगोन गेल्या ते एन्क्वायरी कावंट त्या आवय बापायची खाव जणी पळयचे म्हजो पूत म्हजी धूव सुगोन गेल्या एनावन्स करतात घेन जेसूच्या काळार एनावन्समेंट ना फोन येनातले आमचे युवा जणी भायर पडतात जेजू बरी कुटुंबांतावन इस्कॉलांतावन कॉलेजींतावन समाजांतावन समुदायातावन ड्रग्स मादक द्रव्यां हांगा भायर पडतात हळ्ळे ना म्हणटात की तुमी ड्रग्स गूड आंगडी ती मेळटात हांवें आसा म्हण सांगचें न्ही वचोन काणये नाकात आतां हांवें सांगलें म्हण आमी म्हणचे नाका टावनान मात न्ही हळ्ळेक आयल्यान दुसरें वायट फ्रेंडशीप मोबायल म्हणटा आमी पोर्नोग्राफी हाका एडिक्शन ह्या वायट इश्टागतांनी वायट भास आमची अनसिविलायज्ड आतां आनी एक आसा भास चॅट GPT डार्क रूम क्विल बोट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हें आमकां समजना आमी कांय हॉटलाचे खावचे वस्तू कोणा म्हणून चिंतू बरोबर तरणाट्याक ही भास तांकां समजता हातून भायर पडले आसात मस्त युवा जाण आमचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी अंतरधर्मीय काजार हातून भायर पडलीं आसात तांकां भायर घालनाका घरांतून वच तूं म्हूण मोरये आनी झुजे बरी सोदून वच तुमकां दुखता बेजार जाता तांकां पाटी आपोवन हाडणे ही जबाबदारी लूक चॅप्टर 2:48 मोरी सवाल विचारता तुजो बाब आनी हांव हांव आनी तुजो बाब म्हणना ती ब्लेम गेम ना एक्यूज करना आरोप करना तू मे करना सोडावता आमी कालें करताले हांव दादल्याचेर करताले हांव तुका मंडो समान आय सायबा तुजे वटालो न्हय तुका जबाबदारी आसाय तो म्हणटालो तुका जबाबदारी आसाय तू मे ना ते दोगांय पाटी वेतात आमचो पूत ना म्हाका एक गडीत उडास येता सांगता बारी सेंटिमेंटल गडीत हें रिडर्स डायजेस्ट बुकांत हांवें वाचलें स्त्रियांचें एक सायकॉलॉजी एडल्ट एज्युकेशन आसलें क्लास जाताली मस्त क्लासी जाल्ल्यो मास्टर तांचो आयलो तांच्या लागीं म्हळ्यार स्टुडंट्स ताका स्टुडंट्स न्हय स्त्रियो जाल्यार कितें आज आमी एक गेम खेळया म्हाका हे वॉलंटियर जायचे एकली स्त्री मुखार आयली एलीज म्हण तिचें नांव मास्टर म्हळें तुज्या हातांत एक चॉक दिता मार्कर दिता वा चॉक दिता आनी एक डस्टर दिता तुज्या जिविताचेर प्रभाव घाल्ल्या 25 जाणांची नांवां बरय बोर्डार तुज्या पर्सनॅलिटीचेर तिणें बरयलें माय बाब पती पूत सैरी इश्टिण्यो कोलिग्स कामाच्या संगाती 25 नांवां जालीं आतां मास्टर म्हळें तुजें काम जावना बाये तांतलीं 5 नांवां काड तिणें तेज्या 6 वावड्यांची कोलिग्सांची नांवां काडलीं मास्टर म्हळें आनी 5 नांवां काड तिणें शेजारच्यांची नांवां काडलीं जावं काम जालें म्हण वयसतना मास्टर म्हणलो ना काम जावना आनी कितें काम आसा आनी 5 नांवां काड तिणें फ्रेंड्साची नांवां काडलीं पाटी वेता आसतना मास्टर म्हणलो राव जावना आनी की 4 नांवां दवर उरलीं पुरा पुसून काड तिणें 4 नांवां दवरलीं माय बाब पूत पती जालें म्हण वेता आसतना मास्टर म्हणलो जावना राव तांतलीं 2 नांवां काड 2 नांवां काडटना तिचे हात कांपले भियान माय बाबाचें नांव पुसून काडटा जालें म्हण वेता आसतना मास्टर म्हणलो जावना एक नांव सोड एक नांव काड तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां वाळटात हात पांय कामतात कोणाचें नांव दवरचें कोणाचें पुसून काडचें निमाणें चिंतून ती पुताचें नांव पुसून काडटा पतीचें नांव सोडटा रोडोन धांवून वचून तिच्या जाग्यार बसता मौन सायलन्स 5 मिनटां सनीन जाल्ल्या उपरांत सक्कड क्लासीक मास्टर म्हणटा त्या स्त्रियेक एलीज बायेक तुवें कित्याक तुज्या पतीचें नांव मात्र बोर्डार दवरलें तुका जल्म दिल्ली तुजी माय बाप आसली तांचें नांव दवर येता आसलें तुज्याच गर्भांत जल्मालो तुजो पूत आसलो ताचें नांव दवर येता आसलें वाय युअर हजबंड तुका आनी एक आजार जावं येत न्ही ती म्हणाली म्हजे माय बाप एक दीस अंतरतेली म्हजो पूत व्हड जातलो काम करतलो काजार जातलो ताचें कुटाम आराम करूंक उबोवन वेतलो आपली सगळी जिणी म्हज्या पासत करचो एक व्यक्ती आसा जाल्यार तो म्हजो पती इफ देर इज वन पर्सन हू स्पेंड्स हिज एंटायर लायफ फॉर मी इज माय हजबंड मे वायफाक लक्ती करयेत वॅल्यू युअर पार्टनर मोरयेन झुजेक सांगाता गेलीं ती सोदून ब्लेम गेम करूंक ना तूं तसो असो म्हणून ना वॅल्यू युअर पार्टनर गौरव दिया तुमचीं भुरगीं तुमकां पळयतात आनी प्रायज जाता आसतना उडास दी हांगासर बालगाडी जोडयांत तुमकां फिजिकल एट्रॅक्शन न्ही यू नीड इमोशनल अटॅचमेंट तुमकां भावनात्मक संबंद तोट्टा आमी एकलो मानेस्त ताची बायल सरून 3-4 म्हयने जाले सद्दां येता सेमेस्त्री भेट दिवंक म्हळ्यार तुका
तुका तें कनेक्शन चुकलें बरें बघता हांव सट्टी उलोवंक वचना. मागीर मोरयेन सवाल केलें 248. मस्त पेरेंट्स सवाल विचारूंक आज भियेतात. भुरगें कितें म्हणी कणकाण घेतात, सुसायड करूंक का, घर सोडून वचूंक का. मोरी सवाल करता रागान न्ही मोगान, पुता कित्याक केलें. सवाल विचारूंक आमकां मॉरल गट्स जायचे, नैतिकता जायची. एकलो बापूय सिगरेट ओडटा आनी पुताक म्हणटा सिगरेट ओडनाका रे, तूं ओडताय न्ही म्हाका घाल्या सांगताय. पियेनाका रे, तूं पियेताय न्ही म्हाका घाल्या सांगताय. आवय सांगता जाल्यार तुजें कॅरेक्टर तूं कित्याक म्हाका सांगताय, तूं कशी आय पळयलें तुवें सवाल विचारतात. तुका मॉरल रायट आसूंक जाय. तुमी पाद्र्या लागीं दूर हाडून येतात, पाद्र्या बान घालें करचें. पयलें माय बाप घरा तुमच्या सांगात तुमची भुरगीं सड्डू वेळ आसात. आध्यात्मीक संगतीन तुमी सवाल करा, वेळार येतात गी तेर्साक मागण्याक, या तांच्या रुमाक वचा, रुमांत कितें आसा, कंप्युटराचेर ड्रग्स गी कितें सोदना करा. स्टडीजांत एक बरें करून इसारा, मोगान इसारा. नेक्स्ट जेजूचें सवाल, कशें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. मस्त रूड दिसता न्ही, रफ दिसता न्ही. जेजून सवाल केलें रूड न्ही तें. हांव अशें करून घेता. माय बाब तो म्हणटा माय म्हजें पॅशन, म्हज्या काळजाक लागीं कितें म्हळ्यार देवाच्या राजाचें काम करचें, म्हाका तूं कित्याक आडयताय. हें हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार तुमचीं भुरगीं खंयचेय कोर्सीस विंचता आसतना तुमी नाक घालनाकात. तुका कितें जाय म्हणलें ताका विंसूंक दिनाकात. तांकां कितें काळजाक लागीं पळय तो कोर्स विंसूंक. म्हाका 3 इडियट्स फिल्माचें घडीत उडासा घेता. तातूंत एकलो वायल्ड लायफ फोटोग्राफर जाता निमाणें, ताका इंजिनियरिंग धाडिल्लें, ताका इंट्रस्ट ना. तुमी खाल्याक तांच्या वत्तड घालना हो कोर्स तें कोर्स करा. अलाव देम टू सिलेक्ट वॉट इज क्लोज टू देयर हार्ट. नेक्स्ट मोरयेची प्रतिक्रिया तिणें काळजान जगोवन दवरलें. इम्पल्सी जावना, रागार जावन आमी जाल्यार काली करताले. आमची आवय 2 वाजोवन सुकोवन गेलाय ताजे सवाल करता रे म्हणून नाडटाले ना. मोरी जगोवन दवरता. निमाणें जेजू सवाल विचारता शास्त्र्यां लागीं. हांव केर करता 1-2-3 संगती मात्र. जेजू सवाल विचारता चॅप्टर 2 46-47. जुदेवाच्या कश्टां आसलेले सवालां विचारचें आनी जाणवाय सोडोवचें. 10 जाणां लागीं उलयचें, 1 जाणां लागीं सांगता हांव. आयचे वाय म्हाका येजे, वायसे आसा येजे. आज दारां दांपून भितर आसची संस्कृती आज. परत एका घरा गेलो म्हज्या सैऱ्याच्या कोण म्हणून सांगना. 5व्या क्लासीक शिकचो भुरगो भायर फुगोवन बसला. हांवें ताणें म्हजे लागीं बरें उलोवं सई सारलें ताच्या बापाय लागीं काल्याक. तो आमच्या घरा सैरी आयली. रुमा भितर मोबायल पळोवन हांवें म्हणलें ताका भायर वचून उलय रे, सैऱ्या लागीं उलय म्हणल्या खातीर ताका राग देखून फुगोवन बसला म्हूण. दारां दापून बंद करची संस्कृती. हांवें सांगलें तुमकां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅट GPT आनी तूं क्रिएटिविटी ना फादर वाल्लीक आनी म्हाका आनी कामच आसचें ना कंपोज करूंक. तुका कोणा विशयांत एक कंपोज करूंक जाय, 10 सेकंडां भितर तुजें पोयम रेडी जालें. तुजें शकर नाकात भुरग्यां न्हू, तुमची क्रिएटिविटी वेता. आनी ताच्या उपरांत सुधा मुर्ती सांगता गुड रिलेशनशिप्स, कंपॅशन, पीस ऑफ मायंड आर मच मोर इम्पॉर्टंट दॅन युअर अचिवमेंट्स, अवॉर्ड्स, डिग्रीज अँड मनी. टॉक, रिलेट अँड शेअर. निमाणें जेजू विदेय जालो. भुरग्यां न्ही वचून हें तुमकां हांव सांगता. आमच्या माय आमी आज कितेंय जालें जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ द सॅक्रिफायस ऑफ आवर पेरंट्स. आज आमी कितेंय जाल्यार हांव धैर्यान सांगता म्हज्या माय बाबाच्या सॅक्रिफायसा वरवीं आज हांव हांगासर उबो जाला. विल्फिया म्हणटा ह्या संवसारांत एक आवय एक बापूय दोगांयच्या एक मेळींत आमी जन्म घेता. ते माय बाबा म्हूण आपोवचें वर्तें दायज आमी ते जल्मात हांव घेवन येता. तुमकां गुत्ता की 1 जाणां तुमच्या माय पाप्पा गल्फांत आसा जाल्यार खंयच्या पुरा वेदारान काम करता पुरा सोडून ताका घरा येवची वडण्या. ही सॅक्रिफायसीस एवरीथींग. म्हज्या भुरग्याक बेस्ट ऑफ एवरीथींग मेळाचें म्हणल्या खातीर, बेस्ट मेळाचें म्हणल्या खातीर. रिमेंबर दीस. आनी देखून माय बाब आजकालची व्हडली पिडा खंयची म्हळ्यार एकसुरपणाची पिडा. हांव सांगता तरणाट्यांक तुमची माय बाब जीव आसतना येया, फोन करा, पळोवंक येया. मेल्ल्या उपरांत येवन काल्या बँड करची. काल्या एकलो पाद्र्याक सांगता जीव आसतना स्लिपरां सयत दिनात काय, मेल्ल्या उपरांत मोड्याक मोचे घालचे. जीव आसतना एक गुलोब सयत दिना, उलोवंक येना. मेल्ल्या उपरांत टेम्पो भरून फुलां घालची. जीव आसतना काले किस दिनात मोगान, मेल्ल्या उपरांत मोड्याक किस दिवचे. नाटक काल्याक. जीव आसतना तुज्या माय बाबाक मेळोवंक ये, नाजाल्यार इट वील बी टू लेट. म्हाकाय थोडे फाटी बघता पाद्र्या आमी काम म्हणून. म्हजी आवय म्हणटाली तूं एकल्यान मात काम करचें गी. हांव येतालो. हांवें मस्त पोरे कडेन सांगलें हांवें. आमची माय बाप नातल्या वेळार आमकां तांचें वॅल्यू समजता. माय बाबाच्या मातारपणार कोण कांटाळटा तें भुरग्यांक बेसांव केदळाय मेळचें ना. तूं कितें वमताय तें चलोवताय.
उबी रावया आमचो बोवाळ तुसारया सतमंतान देवाक सरपद वेदारा बापाक ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सरपद वेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतालो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन देव आमचो काकुळदार बाप ताच्या लागीं आमची मागणी आतां उसान सांगया सर्गींच्या बाप्पा तुज्या पुता जेजूचे सडवणेचें काम उर्बेन मुंदरून व्हरचें पवित्र सभा म्हणलें कुटाम आमी मानून घेता ह्या कुटुंबाचे वडील जावन आसच्या भाग्यवंत बापाक गवळ्यांक याजक आनी धार्मिकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर अख्खे पवित्र सभेंत एकवट माया मोग आनी दयाळाय चडू म्हूण मागता आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या विगाराक सहाय्यक विगाराक सेवा दिवच्या हेर याजकांक आनी धार्मीक भयणींक तूं आशिर्वादीत कर क्रिस्ताच्या पावलांनी आमची कुटुंबां चलोवन व्हरूंक ती गवळीक वावर दिवन आसात तांकां सर्वांक तूं राख आनी आमकां भाग्यवंत कुटुंबाचे देखीन चलोवंक गरज आसचें पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तांकां लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचीं कुटुंबां तुज्या मोगाचीं केंद्रां आनी बिडारां जावन परजळूं एकामेकाच्या मोगांत आमकां थीर कर कुटुंबाच्या मोगांत आम्हा सर्वांक सुटसुडीत कर पातकाच्या वशांतली आमकां राख सेवे चक्रेचो मनोभाव आमचे थंय जागृत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमाल पिवणें मादक द्रव्य सेवन तशें इतर वायट सवयां वरवीं आपली कुटुंबां दिसवाड करतल्या वडिलांक अविधेय वटेन चलच्या भुरग्यां आनी येवजण्याचेर तुजी काकुळतेचे दिश्ट घाल तांचे हे अवगुण आनी उणेपण तांणी मानून घेवन ह्या विकाळ वर्तुळांतान तांणी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भायर येवन परत एकामेकाच्या माया मोगान आनी उस्क्यान जिवी सरच्या पावोवन दी म्हूण मागता हांव आमच्या कुटुंबाच्या उदरगते खातीर परगांवांनी वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक इश्टामंत्रांक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां तृप्ती आनी यशस्वी लाभय उदारदानीक आनी हितचिंतकांक प्रत्येक जावन ह्या फेस्ताचे मुद्दम जावन आसलेल्या दिवंगत ए.जे. डिसिल्वा कुटुंबाच्या सांद्यांक दराळ बेसावांनी भर कुडी आत्म्याची भलायकी तांची सर्वांची जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कश्टां आनवारां पिडा शिडा दुबळीकाय भे आनी एकसुरपणान सरपडन आसल्या आमच्या कुटुंबांनी कोणेय निराशी जायनासतना हर एकल्यान मिलार मायेचो आसरो सोदून तिच्या विनवण्या मारिफात तांचे संकश्ट सस्निकायेन सोसून संतोष आनी समाधानान तांणी जिवंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक गडीभर मावनपणी आमच्याच गरजां पासत मागया सांगात आसा आमच्या लागीं कोणें मागोवंक सांगलां तांचोय उडास काडया परिसर असो आयतार आज आमचे परिसर देवान आमकां दिल्लें देणें आमी कारबारी मात्र धनी न्ही नितळ निर्मळ मुखल्या पिळगेक दिवचें बरें म्हूण आमकां दी म्हूण आमी मागया सर्गींच्या भोवमोगाळा बापा भुरग्या सारक्या पातयणेन मिलार मायेच्या ह्या तारीखेच्या फेस्ता दिसा आमी तुज्या भुरग्यांनी उसारिल्ली मागणी स्विकार कर ह्याच फिरगस कुटुंबाच्या वडिलांक याजकांक फिरगस गवळीक मंडळीच्या संद्यांक सक्कट फिरगस कुटुंबाक तुजें बेसांव दी मोरये बरी बागेवंत कुटुंबां बांदून हाडूंक तूं आमकां कृपा दी हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली महिमेक आमच्या आनी एका पुरुष सभेच्या देवाक सर्वेस्परान मानून घे. कनवळ्या बापा, भाग्यवंत अवकार मरये देवाच्या मातेचो उडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवाशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवन म्हणून वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत अवकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कनवाळाय आमी वाकणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी वेजमिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक साकरणीचेर खाकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरगार. तांचे वाकणेक आमचे इताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. जगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें ती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशापर जातूं जमयता साई. देखून बापा, खालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या अशें सांगलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या अशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत
पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारो उरतलें हें म्हज्या उडासाक करा. बावडटा सो गुट परगटुया. बापा आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंतांक वार मरयेच्या भाग्यवंत सुजे तिच्या पतीच्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयझाक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे तुझी खुशी सरकार जाता कशी संसाराचा आमचो देश मोठो ग्राम
सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय आनी महिमा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आमच्या माया मोगासो आनी एकतार असो संकेत जावन एकामेका शांती दिवया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत अवकार मोरये देवाच्या मातेच्या उडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय. ह्या पोशणाचे गटायेन आमचे माये परी तुजी कुशी पाळून सर्गार तुजी सासणाची सडवण बगूंक आमी तयार जावं, हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मिलार मायेच्या फेस्ता दिसा दबाजीक आशिर्वादा खातीर तुमच्यो तकल्यो बागया. भाग्यवंत अवकार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अवकार मोरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरो. आज मिलार मायेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे अवकार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान मिलार माये मुखांतर आम्हा सर्वांचेर वतुल्ल्या आशिर्वादा पासून अर्घां दिता आसतना सहायक विगार बाप जॉय अंद्रादे सोवे हांव तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. मिलार मायेच्या फेस्ता संदर्भी आम्हा समेस्तांक शुभाशय पाठोवन बरें मागल्या आमचो गोवडी बाप अधिक दोतोर जेराल्ड आयजाक लोबो, लखनौचो गोवडी बाप अधिक दोतोर जेराल्ड मतायस, तशें आमचे आदले विगार मानादीक बाप विलियम गोन्साल्वीस आनी मानादीक बाप स्टॅनी बी लोबो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज हे मिसाचे संभ्रमीक बलिदान भेटयलां. मानादीक बाप डेनिस डेसा तोट्टा फिरगजेचे विगारांनी तांच्या अपुर्बायेच्या प्रसंगा मारिफात आमच्यो मोती तांणी उजवाडायल्यात. कशें आमकां संवसारी जबाबदारी आसा तशेंच सर्गीच्या राजाची आमकां वारेसदार जावन जबाबदारी आसा म्हणलें तांणी आमकां उडास हाडला आनी तांच्या अपुर्बायेच्या संदेशा खातीर तांचो आमी उपकार बावडतना तांकां तांच्या मिसावांत आमी बरें मागता. पयले फिरजेंत देवादीन एजेडिस आनी अंजलीन डिसिल्वा हांच्या कुटुंबाचे सांदे दयेकर मुखार येवचे. देव बरें करूं. गिल्बर्ट डिसिल्वा तुका मुर्दोम जावन आसात. मिलाग्रेस येवाड्या तावन एड्रॉय नाझरेथ स्वीडन लोबो इग्नेशनस आनी फ्लेमिया मिनेझस. मिलाग्रेस बी वाड्या तावन हेलन आनी एंटनी सिक्वेरा आनी कुटाम, आयवन आनी जसिंथा डिसोजा आनी कुटाम. मिलाग्रेस सी वाड्या तावन आल्फ्रेड लुईस आनी कुटाम. कक्कुंजे वाड्या तावन गिल्बर्ट कर्नेलियो आनी कुटाम, अनिल नोरोना आनी कुटाम, रॉबर्ट आनी मेबल डिसोजा आनी कुटाम, जुलियाना कॉर्डा आनी कुटाम, रिचर्ड फुट्टाडो आनी कुटाम. कल्याणपूर ये वाड्या तावन जॉन डिकोस्ता आनी कुटाम, गिल्बर्ट डिसिल्वा आनी कुटाम. कल्याणपूर बी वाड्या तावन रेमंड क्रास्ता आनी कुटाम. एडबेट्टू वाड्या तावन प्रिन्स्टन आनी प्रिन्सिया फेर्नांडीस, रॉन्सन आनी एल रॉय क्रास्ता, बेबी सेनिटा जेन प्रसन्ना. उप्पूर बी वाड्या तावन प्रेसिल्ला लुईस आनी कुटाम, मायकल डिसिल्वा आनी कुटाम, पीटर आनी लविना मेंडोन्सा आनी कुटाम. तांकां भेटू वाड्या तावन रेशमा डिलिमा, स्टारविन अल्मेडा, मर्विन सल्डाना आनी कुटाम. संतेकट्टे ये वाड्या तावन लीरा आनी जॉन पॅट्रिक लुईस,
संतकट्टे बी वाड्यात हांव पिटर डेसा आनी ॲश्लिन लोबो आनी पुत्तूर वाड्यात हांव रिना फेर्नांडीस अनिल आनी जोविटा डिसोजा आनी कुटाम तशेंच फ्रांसीस लासरादो. एकच मिनूट काण घेता शर्मावनी आनी एक तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठोवंक पयल्यान पयलें आमचे विगारवार रेक्टर तांच्यो सांगाताचो सहाय्यक फादर जॉल्सन आनी तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. हॅपी फिस्ट. आमच्या वारड्यांत 9 फिरगजे आसात. ह्या 9 फिरगजेक आमी वारड्याच्या पाद्र्यार सांगाता मेळटा आसतना आमचो विगारवार आमकां बरें निर्देशन दिता, बरी दिशा दिता, डायरेक्शन दिता. इज ए कूल कस्टमर, सॉफ्ट स्पोकन, ऑलवेज स्मायलींग. म्हाका थोडे बडी मोसोर जाता ताजो स्मायल असो बरो मोसोर हां पाड न्ही आं आमी स्मायल करी जेन्ना जायना जाल्यार पाप साहेब सांगता आमचो आतांचो पाप साहेब वी नीड स्मायलींग प्रिस्ट नॉट फ्रावनींग प्रिस्ट ऑर एंग्री प्रिस्ट म्हूण. ऑलवेज देर इज ए प्लेजंट स्मायल. ताचे अंतस्करणाच्या नितळायेचो संकेत. आनी फादर जॉय उर्बेन तो वावर करता हांगासर. खंयच्याय फिरगजेंत फेस्त जाता आसतना फेस्ताचे अकरेक विगार वारान उलोवंक येवचें. आज ताणें ताकाच हॅप्पी फेस्ट म्हणूंक जायना पळय. देखून सक्कट पाद्र्याबाच्या नांवान वारड्याच्या पाद्र्याबाच्या आयतार जाल्यान मस्त उणें आसात पूण जायते पाद्र्याब हजर आसात हांगा. ह्या सक्कट पाद्र्याबाच्या नांवान फादर विगारवारांक भोवमानादेक वलेरेन मेंडोन्सा बापांक तशेंच फादर जॉय जॉल्सन फिरगस गवळीक मंडळी पिरजेंत मुर्दोम आनी तुमकां सक्टांक फेस्ताचे शुभाशय पडयता. मोरये बरी बागेवंत कुटुंबां बांदया म्हूण आवाज येता. समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें बेसांव दिवन जालां. आमी सक्कट उबी रावया आनी अकरेचें गीत गावया. बिलारी माये आम पसोत विनंती कर बगेवून कुचाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.